येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यात ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून वाडटा मरप्यांचो आंकडो. हायकोर्टान उजरावन काडले सरकाराक. उबारपाक लायली खर पावलां. गोमेकोत रातच्या वेळार लागला वाडपाक मरप्यांचो आंकडो. ऑक्सिजनाचो उणाव घेवपाक लागल्यात कोविड पेशंटाचे बळी. अरबी दर्यांत वाडला दबावाचे ताण. 16 मेक येवंक येता जोगलांचो पावस. नुस्तेमारांक सादुरतायेची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोविडाक लागून मरण येवप्यांचो आंकडो अजून देंविल्लो दिसना. रातची 3 ते फांतोडे 6 मजगतीं निमाणो स्वास घेवपांचो आंकडो गोमेकोत वाडत चल्ला. ही चड चिंतेची गजाल. ऑक्सिजनाची पुरवण उणी पडटा हें ताचे फाटलें एक कारण. मंगळारा 3 ते 6 मजगतीं जीएमसीत 26 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें उच्च स्तरीय सुत्रां कडल्यान कळटा. आज म्हळ्यार बुधवारा 21 जाणांनी निमाणो स्वास घेतलो अशें कळटा. ह्या सगळ्या प्रकरणाची खरसाणेन चवकशी जावपाक जाय अशें भलायकी खात्याचो मंत्रीच सांगता. ही आनी एक अजापाची गजाल. पळयात सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांचें म्हणणें. 2 वरां जालीं तो टॅक्निशियन मागीर मॅसेज धाडटा की आमकडे प्रेशर तुका दिवपाक कमी आहा म्हणून ऑक्सिजनाचो. सो ऑपरेशनाकूय ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लम आसा. आहाच न्हू. आयज ऑपरेशनाक जायना. मेजर ऑपरेशन आयज पायना. भुरग्याची गॅरंटी ना. फाल्यां तो पॅरलायज जावंक शकता फूल बॉडी तेजी. सी दीज आर द इश्यूज हॅज टू बी रिजॉल्व इमिजिएटली. आमी कोणाची टिक्का करपाक ना हिंगा. पूण वगत येतू जाल्यार मागीर इतल्याक पास जाल्यार मागीर आमी उगी रावचे ना. म्हाज्या हातीन कितलेच लोक मेल्या कोवीड. कितलेच जाण मेले ऑक्सिजनाक लागून. पयर आमी प्रोटोकॉल दिलो. कितलो तेंप जालो प्रोटोकॉल दिताले आमी बसोन. निमाणें म्हाका सीएमाचे पांय पडचो पडलो. सीएमा कडेन उलोवचो पडलो. सतीश बाई कडेन उलोवचो पडलो. आनी उलोवन ते आमचो तो प्रोटोकॉल पयर हांवें मटीन आनी हें ते आयज पब्लीश जाला. आमी लोकांक हांव वखदां डायरेक्ट कंपनीचे हाडून लोकांक हायवे मटीन वांटा हिंगा आनी दिता. आयज आमची गरज आहा. मनशान पळोवपाची चड गरज आहा. आयज सगल्याक वता थिंगा दाट जालेले आहा कोवीड. सगल्याक कितें करपाचें आहा. हांव जावन येता. म्हाजें हांव नको फुडलें कितें तें. पूण सगळे लोक कशे वयतले. यू डोंट नो एनीथींग. आयज मेडिकलान पळोवपाक जायना. CCRन वच गर्दी. कॅज्युअलिटीन तरी वर्क लोड कमी आहा. एका वॉर्डान ते दोतोर ऑर्डर बरयता धाडटा खंयसर. तरी ते खूब ट्राय करता. ह्या वॉर्डान तुका लुगार ना. त्या वॉर्डान लुगार आहा हिंगा घालता. पूण राती 150 हितून हांवें एक पेशंट धाडलो. ऑक्सिजन आहा पूण तेजे कंटेन ताका कितें लागता न्हू ते मेकॅनिकल आयटम्स लागता ते ना थिंगा. देखून हांव चीफ मिनिस्टर नदरेक हाडटा. तेणें जेन्ना आयज ही इनिशिएटीव घेवन आयज इतल्यार पावयलां फुडें घेवन हाडला तेजे नदरेक हाडटा. हाजेर हातून तरेन गरज आसा. लोक मरता. लोक निमाणे कितें करतले ते ऑक्सिजनाचे सेटां कंटेनेटर येता ते मागीर आमी सप्लाय करूंक शकता म्हणून लागले. 15 तारीख देखून रावचें पडलें. आनी खंयसर मेळना. वेदांतान दिल्या आनी 2-3 हेणी दिल्या. पूण बिसायड एवरीथींग आय डोंट नो. हांव एकूच सांगता. म्हाजें एकूच सांगणें आनी देवा ताई मागणें एकूच. आमच्या दोतोरांक तुमी चालू करचें म्हणून मागता. आनी कित्याक लागून ते आमचे सेवेक पावता म्हणून. आनी दुसरें म्हाजें सांगणें एकूच की हॉस्पिटलान ताबडतोब सगल्यो फॅसिलिटीज जावपाक जाय. एक दीस एसेंब्लीन उलयलो हांव आनी म्हाका अजून उगड आसा 40% ऑफ द स्टेट बजेट शूड बी फॉर द हेल्थ केअर ओनली म्हणून. 40% हिंगा थिंगा बजेट करना. आयज ह्या उतराचो आयज म्हाज्या इट इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द फ्लोर ऑफ द हावस. आयज गोंयान आमी जर परिस्थिती पळयली जाल्यार भंय दिसपाक लागला. आयज गोंयचे आमचे कितलेशेच लोक मरतात आनी चडशे जे मेल्यात ते सरकारच्या गैरकारभाराक लागून, निश्काळजीपणाक लागून, तेंचे असंवेदनशीलते कारणान गोंयचे लोक आशेन जर कोणा कडेन पळयता तर ते गोंयच्या सरकारा कडेन. जी आमची GMC आसा, साऊथ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जी आमची हॉस्पिटलां आसा थंयसर लोक आशेन पळयता. पूण आयज आमी पळयतात की दिसाक
75 लोक मरपाक लागले आणि तुमचे चडशे लोक जे मरतात ते ऑक्सिजन मेळना म्हणून मरपाक लागल्या. पहिल्या दिसाकसून गोंयचो मुखेलमंत्री सांगतालो की हॉस्पिटलांनी बेडांची कमतरता ना, ऑक्सिजनाची कमतरता ना, पण आयज बसून जर आमी पळयलें जाल्यार लोक ऑक्सिजनाक लागून मरतात, लोक सुविधा मेळना म्हणून मरतात, लोक तांकां योग्य मेडिसीन मेळना म्हणून मरतात. हे आमी पळयलें आनी खुद्द तेंचे मंत्री सांगतात. आयज मुखेलमंत्री आनी आरोग्य मंत्री एकामेकाचेर आरोप करपाक लागल्यात. दोगांय जाणांची झगडी आयज लोकांक मारक जाल्ल्या. हे निश्काळजीपणां जी गोंयांत चल्ल्या ती आयज गोंयान गोंयकारांक, गोंयच्या कोविड दुयेंतींक मारक पडलेली आसा. गोंयची जनता आयज सामकी त्रस्त जाल्ली आसा. आमकां खंत दिसता की सकाळची 2 ती सकाळची 6 हो जो फातोडेचो पार आसा त्या पारार पेशंट मरपाक लागल्या आनी हे खुद्द गोंयचो आरोग्य मंत्री सांगता की हेची चौकशी जावची, हायकोर्टान दखल घेवची. हे दाखोवन दिता की गोंयचे आरोग्य यंत्रणा, आरोग्य सेवा, गोंयचे सरकार, गोंयचो मुखेलमंत्री हे सगळे सारखे जाग्यार घालपाक ते सक्षम ना. जे नोडल ऑफिसर जीएमसीन नियुक्त केल्यात तेंच्यांनी आयज हायकोर्टाक सांगला की ऑक्सिजन कमी आसा, पेशंट चड आसा, खाटी कमी आसा आणि ऑक्सिजन नासतना आयज पेशंट मरता. हे खुद्द आयज सरकारचे अधिकारी, सरकारचे मंत्री सांगपाक लागल्या. असले दुर्दैव आनी खंयच आमी पळयले ना. मागणी करता सरकाराकडे की आता तरी जागे जायात. हायकोर्टान तुमचेर झणझणीत थापट मारलेले आसा. हायकोर्टान तुमकां सगळे तुमची लक्तरां भायर काडलेली आसा. आता तरी जागे जाया, आता तरी सुधरात, आता तरी गोंयचे जनतेक वाटोवपाचें काम करात. Number 1173 of 2021 is being heard. We have filed an additional affidavit. We means Durgadas government has filed an additional affidavit. I feel that the court will get to the bottom of this. Bottom of what? Who is responsible for this death, for this oxygen supply shortage, and what is the way forward, and how accountability has to be kept. So I think people who have to be held accountable, they have to be held accountable. So as and when the court comes out with clear findings as to who is responsible for this death, we will file a case on behalf of Gonkar. आमचो पक्ष गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणान उलयता. हे मेला ते आमचे भाव, गोंयकार भाव, तांचे लग्न जाता, तांच्या फॅमिलीचे लग्न जाता, तांच्या खातीर कोणी तरी उलोवपाक उरतले आनी ते उलोवपाक आसतले. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून लोक मरण पावपाक म्हळ्यार संविधानाचे कलम 21चे उल्लंघन. आमचे काम संविधानाचे रक्षण करप आनी सरकाराचे काम लोकांचो जीव वाटोवप. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराचेर कान ओडल्यात. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून लोकांचे जीव वगडावपाची पाळी येवप बरोबर न्ही. सरकारान हाची गंभीर दखल घेवपाची गरज आशिल्ल्याचे उच्च न्यायालयान म्हळां. Today, the public interest litigation filed by the South Goa Advocates Association and others regarding the management of COVID was taken up before the Honorable High Court. The full discussion today by the High Court was how to save lives henceforth. Then at the start of the hearing, the Honorable High Court asked the Advocate General to ask the Dean of Goa Medical College to appear before the Honorable High Court by virtual hearing. But as per the directions, the Dean of the Goa Medical College appeared before the Honorable High Court by virtual hearing. And there the Honorable High Court clearly informed the Dean that we are not here for any blaming anybody, but that the High Court wants to find a solution to avoid any deaths due to lack of oxygen. One thing is clear, that many deaths have occurred in Goa that due to lack of oxygen. Now, the High Court categorically asked the Dean and the nodal officer who was present along with the Dean whether there was any shortfall and what is the requirement of oxygen to avoid any deaths.
ऑक्सिजन आणि बेडच्या उणावाची गजाल प्रशासनान कोर्टा मुखार मान्य केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयाची 700 दुयेंतींची क्षमता आसूनय थंय 950 दुयेंती आसात. So today, while the matter was going on, the Dean of Goa Medical College, the Health Secretary, and all were called upon by the court to remain present through virtual conference and address the court on the issues. Basically, the court was trying to find out where exactly the whole problem is as far as oxygen supply is concerned. So when the dean was asked about it, that what is his exact requirement to stop basically these deaths that are happening because of lack of oxygen supply, he gave an estimate of about 80 trolleys that would be required, whereas the current supply is less than that of 50. Let's say some sort of a solution is being worked out. Basically, the High Court was concerned on looking at is that how do we save lives even today? The High Court was concerned about that fact, and they wanted to know how even not a single death should happen today because of lack of supply of oxygen. So now the matter looks likely to be taken up day-to-day basis. The matter is again kept tomorrow to find out what further can be done to stop this oxygen crunch that is being faced and see how best it can be proceeded. Right now the High Court only sees more importantly with the oxygen issue, because if you see yesterday also there were about 75 deaths, and I believe I'm told that there have been 21 deaths today morning. I'm not sure, these reports that I have received. So that's where we stand today. So as of today some arrangements have been made, and the oxygen suppliers and all who will remain present today, and they also through their lawyers spoke about how much they can supply and how much of oxygen they can make available, and some good order has been passed today. Hopefully today there will be no death because of lack of supply of oxygen at least. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांत फाटल्या 24 वरांक 4205 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो देंवला. फाटल्या 24 वरांत 3,48,421 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. भारतातल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.37 कोटींचेर पावलो. मरप्यांचो एकूण आंकडो 2.54 लाखांचेर पावलो. ॲक्टिव्ह केशींचो एकूण आंकडो 37.4 लाखांचेर पावलो. 13 राज्यांनी कोरोनाच्यो एकूण 83% केशी आसात. हातूंत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आनी उत्तर प्रदेशांत सगळ्यांत चड केशी आसात. 10 राज्यांत कोरोनाच्यो एकूण 24% केशी आसात. हातूंत बंगळुरू, पुणे, दिल्ली, एर्नाकुलम आनी नागपुराचो आस्पाव आसा. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत मेळपी दिसपट्ट्या कोरोना केशींचो आंकडो बरोच देंवला. महाराष्ट्रांत फाटल्या 24 वरांत 31,803 आनी कर्नाटकांत 16,446 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आयताराच्यान लागू जाल्ल्या कर्फ्यूक आज 4 दीस पुराय जातात. फाटल्या 3 दिसांचो नियाळ घेतलो जाल्यार बुधवार दिसा परिस्थिती नियंत्रणान आशिल्ली. कर्फ्यूच्या आदीं परिस्थिती हाताभायर गेल्ली. मरप्यांचो आंकडोय बरोच वाडिल्लो, पूण कर्फ्यू उपरांत परिस्थिती मातशी नियंत्रणात आयल्या. कोरोना संक्रमणाचो दरय बरोच देंवला. सगळ्या शॉपकिपरां कडेन विनंती आसा की तांणी आपली शॉपां बंद करची. 1 जालेली आसा. सगळ्याक टायमींग दिलेली आसा. सकाळी 7 ते 1 हाचे मजगतीक आपल्याची शॉपिंग करची. कितें घेवपाचें आसा तें सामान घेवचें. अननेसेसरी एका उपरांत कोणेच रस्त्यार भायर पडचें न्ही. तुमकां खबर आसा की परिस्थिती कसली गंभीर उदरपल्या ती. कोरोनाचे केसीस वाडटात आनी ह्या कोरोनाच्या दुयेंसाच्या अगेन्स्ट झुजपाक आमकां तुमच्या सहकार्याची तितलीच गरज आसा. सगळीं शॉपां जे ऑर्डरी प्रमाणे जी 144 ऑर्डर जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान काडिल्ली आसा ताजे प्रमाणे 7 ते 1 हाजे मजगतीक जी शॉपां आसात खरीददारी करपाची, ग्रॉसरी म्हणा, व्हेजिटेबल म्हणा, फ्रुट्स म्हणा, ती तांणी लोकांनी खरेदी त्या टायमा मजगतीच करची. हातूंत भितर आमी कितलोय प्रभागंडा केलो तरी पूण आमकां लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. लोकांनी जाणून घेवपाची गरज आसा की आतां परिस्थिती कशी उद्भवलेली आसा आनीक हे जे दुयेंस जर आमकां हाडटले हेचो प्रसार जर आमकां कमी करपा जाय जाल्यार लोकांनी भायर वर्दळ करपाची कमी करपा जाय. हें नितांत गरजेचें आसा. सो लोकांची सहकार्य व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तुका लोकूय आतां लोकांकूय समज आयलेली आसा. लोकांचें सहकार्य आमकां मेळटा. आतां तुमी पळोवची सगळीं शॉपां बंद आसात. जी एसेन्शियल सोडून फार्मासीस आसा ती सोडून तशेंच जी किचन आहा तशेंच लोकांनी हाफ शटर करून टेक अवे जे स्विगी आनी ते व्हरतात.
पयर आमी 3 जाणां बूक केले, काल आमी 3 जाणां केले जेणी शॉपां बियॉन्ड टायम लिमीट ओपन दवरल्यान तेंची शॉपा मुखार गर्दी आसता. तें इम्पॉर्टंट आसा. संयम बाळगचो, सहकार्य करचें आनी लोक जेन्ना शाणेपणान वागतले तेन्ना आमकां आनी सांगपाची गरज ना. हें इम्पॉर्टंट आसा. कर्फ्यूचो आज 4थो दीस. कळंगूट आमी पळोवंक गेल्यार कर्फ्यूक बरो प्रतिसाद मेळटा. सकाळी 7 ते 1 मेरेन गरजेची सगळीं दुकानां उक्तीं आसात. आमी कळंगुटी पळोवंक गेल्यार ती भाजी म्हणात, मागीर ग्रॉसरी म्हणात, हार्डवेअर म्हणात, बाकीचे गॅरेजीस म्हणात, त्यो पासून उक्त्यो आसा. कर्फ्यून ऑर्डरीन एक स्पेसिफीक म्हटल्यार फीश मार्केट बंद आसूंक जाय म्हणून, पूण कळंगुटी फीश मार्केट चालू आसा पूण गर्दी अशी दिसना. आमकां खंय तरी 4-5 अशीं नुस्तेकारां डिस्टन्स दवरून बसलेलीं आमकां दिश्टी पडटा. लोकांची घुट्टी म्हणटा ती मात्तूय पडना. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन केशी वाडटा त्यो लक्षांत घेवन लोक आपली कुयदाद घेतना दिश्टी पडटा आनी आमकां सोशल डिस्टन्सींग बी मेंटेन जाता. गोवा 365 खातीर कळंगुटीच्यान समीप नार्वेकार. गोंया भितर कर्फ्यू लायला आज 4 दीस. आयतार साकून गोंया भितर कर्फ्यू आशिल्लो आनी सकाळी जे आसा सकाळची 7 ते 1 पर्यंत जे एसेन्शियल आसतलें तें उक्तें आसतलें म्हणजे सरकारा प्रमाणे तशें एसेन्शियल चालू आसा. एक नंतर आमकां बाजाराक आमी पळोवपाक मेळटा 4थो दीस पळोवपाक मेळटा की आज कंटिन्यू 4थो दीस आनी 4 दिसां भितर पळोवपाक मेळटा लोक बाजाराक येना, लोक विलिंगली रावता घरा कडेन. आनी एक लोकांनी हें धरलां की आमी सेल्फ लॉकडावन घेवन आमी रावपाचें घरा, कित्याक सरकाराचें कितें करता तें लोकांक कळ्ळें आहा आनी लोकांक आपल्याक जीव वाचोवपा जाल्यार आपल्यानूच कितें तरी हें करपाक जाय अशें म्हणून म्हाका दिसता सावड्डेच्या कुडचड्या लोकांनी एक निश्चय केल्लो आहा आनी हाजो फायदो येता त्या काळा भितर दिश्टी पडपाक मेळटा. गोवा 365 प्रौढ सावड्डेकर कुडचडेच्यान. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारी कर्फ्यू आसाच पूण पंचायती व पालिकांनी आपल्या वाठारांनी लॉकडावन घाला. पूण नेम चालीक लायतना पक्षपात व अन्याय करतात. फळ विक्रेते आरोप करपाक लागल्यात. पालिका अधिकारी लोकांचेर न्हय जाल्यार विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाक लागल्यात. दिवचलचो हो पालिका वाठार. पालिकेन लॉकडावन घातला. आयज बुधवार दिवचलचो सप्तकी बाजार. पूण सच्ची सुवातेर तो भरलो ना. तरी कुशीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचे कुशीक फुटपाथार मात विक्रेते फळां आनी भाजयो विकतना दिश्टी पडले. पूण अचकीत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली ती फकत वाहनांतल्यान माल विकप्यांचेर. आयकात तेंचे गाराणे. मातशें खंय सायडीन बसा म्हणून. पूण आज बुधवारचे थंय कितें सिट्युएशन आसा तें अजून हांव म्युन्सिपाल्टीन पावूंक ना. सो पावले काय कळटलें. आतां तांचे मदीं आनी कितें जालें तें हांव आत्तां आयलो. उकलूंक जाय न्हू, सगळें उकलताले. आमकांच कित्याक हांगा बसले तांकां लायन उकलले तुमी. ती फुडली लायन कित्याक तांकां बसपाक परमिशन दिला.
ते परमिशन आहा म्युन्सिपाल्टी करतले एकटेच सगळ्यांक हे करपाक जाय न्हू सगळ्यांक मिक्स कित्याक करता एक्शन कोण घेता थंय बेश्ट तो म्युन्सिपाल्टी गेलो थंय बसले थंयसून उखल्ले आतां खंय बसपाचें खंय दिवचलचो आयज सप्तकी बाजार अजापाची गजाल म्हटल्यार जे सुवातेर दिवचलचो बाजार भरता ते सुवातेर आयज एकूय दुकान उक्ते दिसना सगळीं दुकानां बंद केल्या मुख्य मार्केट सुद्दां बंद आसा पूण ह्या मुख्य मार्केटा कुशीकूच म्युन्सिपाल्टीच्या मुखार छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान आसा त्या मैदानाच्या कुशीक मात खूब जाण भाजी आनी फळां विकतना दिश्टी पडले ते भायर कांय जाण आपल्या गाडयांतल्यान भाजयेंची विक्री करतना दिश्टी पडले आनी त्या वेळार दिवचलच्या पालिकेच्या मनशांनी येवन तेंचेर कारवाय करपाक सुरवात केली तेंचें म्हणणें अशें आसा की जर तुमी ग्रावंडा कुशीक बाकीच्या लोकांक बसपाक एलाव करतात जाल्यार आमचोच माल कित्याक व्हरतात तेंचो माल तेंच्यानी आयज जप्त केला तेंचो प्रश्न आसा की ह्या बाकीच्या लोकांक जर तुमी एलाव करतात जाल्यार आमकां परवानगी दिवन सुद्दां आमचो माल कित्याक तुमी जप्त करतात दिवचलच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे 8 सप्टेंबर मेरेन दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो रनवे सगळे तरेचे येरादारीक रातचे 8 सावन सकाळी 6:30 मेरेन बंद आसतलो अशें नौदळान कळीत केलां INS हंसा आनी टाटा पॉवर एसिडीन साधन सुविधांच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां दक्षिण पूर्व अरबी दर्यांत 16 मे दिसा चक्रीवादळ जावं येता हवामान खात्यान अदमास उक्तायला गोंयाचेर ताचो थेट परिणाम जावचो ना तरीकय गोंयांत वादळी पावस हजेरी लावपाक शकता वराक 40 ते 59 किलोमिटराच्या वेगान वारें घोळटलें हवामान खात्याची तज्ञांनी अदमास उक्तायला IMDन म्हळां की 14 मे दिसा सकाळीं 14च्या सुमाराक दक्षिण पूर्व अरबी दर्याचेर उण्या दबावाची सुवात तयार जावपाची शक्यता आसा 15 मे मेरेन लक्षद्वीप वाठाराची दर्यादेग आनी दक्षिण पूर्व तशेंच पूर्व मध्य अरबी दर्या लागसार दबाव पडपाची शक्यताय आसा दबाव उत्तर उत्तर पश्चिमे कडेन वळपाची आनी 16 मेच्या सुमाराक पूर्व मध्य अरबी दर्यांत चक्रीवादळ आनी खर जावपाची शक्यताय आसा तशेंच वायव्य दिकेन वादळ घोळूं येता हाका लागून 15 मे सावन गोंयच्या दर्यादेगेर आनी लागसरच्या वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें घोळपाक लागतलें खोल दर्यांत वचपी नुस्तें मारप्यांनी पूर्व मध्य अरबी दर्या कडेन वचपाचें टाळपाचें गरजेचें आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां Latest meteorological observations and outputs of numerical weather prediction models indicate that there is a low pressure area that is going to form over Southeast Arabian Sea, and this is the latest satellite image. There you can see over Southeast Arabian Sea there's a lot of clouding taking place, which is going to concentrate into a low pressure area by around 14th of May, and the numerical weather prediction models indicate that the system, after becoming a low pressure area on 14th of May, is going to further intensify into a depression, deep depression, and by 16th of May it is going to be a cyclone. So this system will move northwestward away from the coast of southwest peninsula. So even though the system is going to be over East Central Arabian Sea, while it is a cyclone or deep depression or depression, it is going to be away from the coast. Its center is going to be away from the coast over East Central Arabian Sea. Still it is going to have weather impact over coastal regions. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो